विसवापरांत तुमकां येवकार. मारना शिवोले एकल्यान स्वताचेरूच आर्माची गुळी घालून जीव दिलो. उमेश च्यारी ह्या तरणाट्यान बुधवारा सकाळी हें कर्म केलें. तो 38 वर्सांचो. घरा लागच्या दोंगरार लोकांक ताची कूड दिसल्या उपरांत बोवाळ पडलो आनी ताणें आत्महत्या केल्या म्हणपाचें कळ्ळें. उमेशाक फाटल्या कांय वर्सां सावन सुसायडल टेंडन्सी आशिल्ली अशें पुलीस म्हणटात. उमेशा कडेन लायसनाचें आर्म आशिल्लें. तेंच आर्म घेवन ताणें दोंगरा वचून स्वताचो जीव घेतलो. सकाळीं काजीनी गेल्ल्या लोकांक ताची कूड मेळ्ळी. उमेशाच्या भावजयेक तांणी ही खबर सांगली. उपरांत तिणें पुलिशेक आपयलें. सकाळीं आमकां 8:30 कळ्ळां. ते म्हणून ते तेंचे कोण वयताले काजीनी न्हू, तेंच्यांनी येवन सांगलें. मागीर आमी धांवून गेले थंयसर पळोवपाक. जाल्यार तोच पडलो आसलो. आनी मागीर कोणाक फाटल्यान मागीर कांय कळोंक ना केन्ना गेला आनी कितें पळय तो. आर्म बी तेजे कडेन आसलो. हय आसा, तेजे घरानूच आसतालें. लायसन बिसन सगळें आसा. हणजूण पुलिशेन येवन कुडीचो पंचनामो केलो. म्हापशेचे उपअधीक्षक बॉसवेट सिल्वा म्हणटा, उमेशाक अदीं-मदीं जीव दिवचो कशें दिसतालें. फाटल्या कांय वर्सां सावन ताची ही सुसायडल टेंडन्सी आशिल्ली. उमेश श्रीकांत च्यारी डिसीज्ड आसा. इन्फॉर्मेशन आमकां 9:10 सुमार मेळ्ळें पुलीस कंट्रोल रुमांतल्यान. थंय ते अनिता च्यारी म्हण तिणें इन्फॉर्मेशन दिल्लें की तेजी जावन आसा भावजय. हाका सुसायडल टेंडन्सीज आसल्यो आनी 2001 पर्यंत मेंटल इलनेस सायकॅट्रीक ट्रिटमेंट घेतालो. अजापाची गजाल म्हळ्यार वेंचणूक आचारसंहिता आनी 144 कलम लागले उपरांत आदेशा प्रमाण लोकांनी आपापली आर्मां पुलिशे कडेन जमा करपाची असतात. तरी आसतना उमेशा कडेन लायसनाचें आर्म कशें उरलें हो आनीक एक प्रस्न. शिवोलच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फडटे. सुमार 50 कोटींची कस्टम ड्युटी आनी कर चुकयलो म्हणून दाबोळे एक चार्टर्ड विमान धरलां. मंगळारा राती रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली. गल्फ स्ट्रीम 500 हे चार्टर्ड विमान पुंज लॉयड ह्या कंपनीचें. राती सुमार 9:30 ही घडणूक. दुबयच्यान आयिल्ली चार्टर्ड फ्लायट गल्फ स्ट्रीम 500 प्रवाशांक घेवन दाबोळे देवली. प्रवासी विमानांतल्यान देवले उपरांत रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साच्या अधिकाऱ्यांनी विमानाचो ताबो घेतलो आनी चवकशी सुरू केली. रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साचे अधिकारी म्हणटात, अमेरिकेत नोंद जाल्ले हे विमान कस्टम्स ड्युटी आनी टॅक्स चुकोवन भारतांत हाडला. फाटलीं 2 वर्सां जालीं एक खाजगी कंपनी हे विमान चलयता. 1962च्या कस्टम्स कायद्या खाला हे 270 कोटीचे विमान रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साच्या गोंय फाट्यान ताब्यांत घेतला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 50 कोटी रुपयांची कस्टम्स ड्युटी आनी टॅक्स हे कंपनीन चुकयला. फुडली कारवाय जायसर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणा कडेन ह्या विमानाची कस्टडी दिल्या. दाबोळेच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. लोलया NIT प्रकल्पाक लागून घेतिल्ल्या ग्रामसभेत प्रकल्पाच्या फावरान वा विरोधात कसलोच थाराव पास जालो ना. फक्त प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांच्या बोवाळांत ग्रामसभा सोंपली हें आतां उक्ताडार आयलां. पंचायतीच्या सरपंचान तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाक धाडिल्ल्या अहवाला वेल्यान ही गजाल स्पश्ट जाल्या. हो पळयात लोलये पोळे पंचायतीन तांत्रीक शिक्षण संचालकांक धाडिल्लो अहवाल. 18 डिसेंबराक पंचायतीन गांवांत येवपी NIT प्रकल्पाचेर भासाभास करपाक ग्रामसभा आपयल्ली. पूण अजेंड्या वयलो हो विशय ग्रामसभेत बोवाळ जाल्ल्यान सविस्तर चर्चेक घेवंक मेळ्ळो ना हें आतां पंचायतीन मान्य केलां. रिपोर्ट अशें म्हणटा, सरपंचान दिल्लो अहवाल. ग्रामसभेंतल्या चडशा जाणांनी NIT विशीं म्हायती आयकून घेवपाक पासून न्हयकार दिलो आनी प्रकल्पाक विरोध केलो. मात NITचे विशयाचेर लोकांनी बोवाळ घाल्ल्यान सविस्तर चर्चा जावंक शकली ना. प्रकल्पाक कोणाचो विरोध आसा काय ना हें विचारलें तेन्ना चडशा जाणांनी हात वयर काडलो आनी गांवांत हो प्रकल्प येवपाक दिवचे ना म्हूण सांगून सरपंचान ग्रामसभा सोंपयली अशें ह्या अहवालांत म्हळां. पूण ते विशीं अधिकृतपणान थाराव मांडिल्लो अशी लेगीत नोंद ह्या अहवालांत ना. अहवाल म्हणटा, हो प्रकल्प येवपाक दिवचे नात अशी घोशणा करून सरपंचान ग्रामसभा सोंपयली. हाचोच अर्थ अधिकृत रितीन प्रकल्पाचे फावरांत वा विरोधांत हे ग्रामसभेत कसलोच थाराव पास जालो ना. लोकांचो बोवाळ पळोवन सरपंचान सरळ घोशणा केली आनी ग्रामसभा गुठलायली. आपूण ग्रामसभेक हजर आशिल्लो म्हूण 138 जाणांनी सयो केल्यात. तशेंच 2 जाणांनी आमकां उलोवपाक जाय आशिल्लें मात आमकां उलोवपाक दिलें ना असो शेरो आपले सये फुडें मारला. तेन्ना परत एक फावट ह्या विशयाचेर ग्रामसभा आपोवची पडटली अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.